हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाकडे योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवप तशेंच बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करू नाशिल्ल्यान हडफडे पंचायत सचिवाक सरकारी सेवेंतल्यान बडतर्फ केला। तशेंच सरपंच रोशन रेडकार आनी निश्काळजीपणा केल्ल्यान ताका अपात्र थारायला। हे विशीं पंचायत संचालकान आदेश जारी केला। हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावपाक लागल्या। बुधवारा ह्या प्रकरणात प्रमाणपत्रां दितना योग्य तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2 अधिकाऱ्यांक निलंबित केले। हे विशीं मुख्यमंत्र्यान माहिती दिली। ताचे उपरांत आता ह्या प्रकरणात हडफडे पंचायतीचो सरपंच आनी पंचायत सचिवाचेर कारवाय केल्या। योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवप तशेंच बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करूना अशी कबुली पंचायत सचिव रघुवीर बाक्कर हांणी दिली। देखून बाक्कर हाच्या निष्काळजीपणाक लागून ताका सरकारी सेवेंतल्यान बडतर्फ केला। तशेंच सरपंच रोशन रेडकरानूय निष्काळजीपणा केल्ल्यान ताका अपात्र थारायला। तशेंच फुडल्या 5 वर्सां खातीर पंचायतीची वेंचणूक लडोवपाचेरूय रेडकर हाचेर बंदी घातल्या। हे विशीं पंचायत संचालकान आदेश जारी केला। सरपंच आनी सचिवाक लागून हो नायट क्लब सुरू आशिल्लो नेम म्हणून ह्या अस्थापनाक दोगांनी संरक्षण दिल्याचे अहवालात म्हळां। सगळ्या ना हरकत प्रमाणपत्राचेर सरपंचाच्यो सायनी आशिल्ल्यान आपल्या अधिकारांचो ताणें गैरवापर केला अशें अहवालांतल्यान कळटा। तशेंच उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण अचकीत तपासण्यो, रातची गस्त ह्या सारकिल्ले आदेश पाळून नाशिल्ल्याचे अहवालांतल्यान सामकार आयला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।